Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. लोकगणतीच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायेलाच्यो पूत धुवो रोडूंक लागल्यो. तांणी म्हणलें, कोण आमकां मांस खावंक दितलो? इजिप्तांत आसतना आमी फुंकोट मासली, तवशीं, चिबडां, भाजी पालो, कांदे आनी लसूण खाताल्यो. ताचो आमकां कितलो म्हूण उगडास येता. हांगा आमी सुकून गेल्यो. मान्ना भायर हांगा आनीक कांयच दिश्टी पडना. मान्ना कोनफिरेच्या बियां पोरी आनी ताचें रूप बेदिलिया फळां पोरी. हांगा थंय वचून लोक तो एकठांय करतालो आनी एका दांत्यान दोळतालो आनी पितूळच्या वानांत पुट्टालो. उपरांत तो आयदनांनी घालून रांदतालीं आनी तांच्यो भाकरी करतालीं. तेलान भाजिल्ल्या ओड्या पोरी ताची रूच. रातचो पेण्याच्या मैदानार दोव पडतालो तेन्ना ताचे बराबर मान्नाय पडतालो. आपल्या तंबूच्या दारार लोक रडतालो तें मोइजेसान पळयलें. सर्वेस्पराचो राग सारको पेटलो आनी हाका लागून मोइजेसाक भोव वायट दिसलें. आनी ताणें सर्वेस्पराक म्हणलें, तुज्या सेवकाक इतले त्रास कित्याक दिताय? हांव तुका कितें म्हूण मानूंक ना? ह्या सगळ्या राष्ट्रांचें वजन पळय. तुवें म्हजेर घालाय. हांवें हे पोरजेचो गर्भ सांबाळला काय? हांवें तिका जल्म दिला कितें? एक आवय आपल्या दुदाच्या बाळकाक उखलून व्हरता तशें हे पोरजेक हड्ड्यार धरून तुज्या पुर्वजांक हांवें भासायलोल्या देसांत व्हर अशें कित्याक म्हूण तूं म्हाका सांगताय तर? हे पोरजेक खंयचें म्हूण मांस हाडून दिवं? आमकां मांस खावंक दी म्हूण तीं म्हजेशी येवन रडटात. म्हज्यान एकल्याच्यान हे पोरजेचें वजन तोलूंक जावचें ना. हें वजन म्हाका एकदम भारादीक. हे भाशेन तूं म्हाका वागयताय जाल्यार तुवें म्हजो जीव काडल्यार अदीक बरें. हें दोळदीरपण पळोवचे सुवातेर हांव तुका मानलोलो जाल्यार अदीक बरें जातें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, देव आमचें बळ, आनंदान ताका वाखाणुया. म्हजे पोरजेन म्हज्या उतराची पर्वा केली ना. इस्रायेलान म्हजी आज्ञा खालतेपणान मानली ना. देखून तांची निबोर होट्टी काळजां पळोवन आपणाक जाय तशें तांणी करचें म्हूण हांवें तांकां तशींच सोडलीं. जबाब, देव आमचें बळ, आनंदान ताका वाखाणुया. म्हजे पोरजेन म्हजें मात आयकलें जाल्यार, इस्रायेलान हांवें दिल्ली वाट धरलोली जाल्यार, एकाच फारान तांचे दुस्मानांक हांव जिखतलो आसलों. तांच्या वैऱ्यांक म्हज्याच हातान मार घालतलो आसलों. जबाब, देव आमचें बळ, आनंदान ताका वाखाणुया. सर्वेस्पराचे दुस्मान ताका पांयां पडतले आसले. तांचें गुलामपण सदांकाल उरतलें आसलें. पूण तुमकां जाल्यार बऱ्यांतलो बरो गोव दिवन हांव पोसतलो आसलों आनी खडपांतल्या मोवान तुमकां दादोशी करतलो आसलों. जबाब, देव आमचें बळ, आनंदान ताका वाखाणुया.
उद्गार. उंड्याच वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. स्नान दातार जुआंवाच्या मरणाची खबर आयकल्या उपरांत जेजू थंयचो भायर सरलो आनी ओड्यांत बसून एकलो रावचे खातीर एके एकसुरे सुवातेर कोडसरून गेलो. पूण हें लोकांक कळटोच नगरांत थावन तीं ताचे फाटल्यान पांय वाटेन चलून गेलीं. होड्या वेलो देंवून ताणें पुस्कोळ लोकांक देखलो आनी तांचे चुरचुरे धरून तांच्या वायटाकारांक बरी केली. तिनसाना ताच्या शिसांनी लागीं सरून म्हणलें, ही एकसुरी स्वात आनी सांज जावन गेली. म्हणटच लोकांक धाडून दी, ग्रामांनी वचून आपणाक जेवण खाण विकतें घेवन दी. जेजून तांकां म्हणलें, तांणी वेची गरज ना, तुमीच तांकां कितेंय खावंक दियात. पूण तांणी परतीपाळ केलो, 5 उंडे आनी 2 मास्ट्यो काडून आमचे लागीं हांगा कांयच ना. ताणें म्हणलें, तीं हाडून म्हजे कडेन दियात. लोकांक तोंडाचेर जेवणाक बसूंक लायल्या उपरांत 5 उंडे आनी 2 मासल्यो आपल्या हातांत घेवन ताणें स्वर्गाक दोळे उबारले आनी देवाक दिनवासून ते उंडे मोडले आनी शिसांक दिले आनी शिसांनी लोकांक वांटले. सगळीं जिवलीं आनी धादोशी जालीं आनी उरलोले कुडके तांणी एकठांय केले. 12 उपोट भरलोल्यो पांटल्यो. बायलांक आनी भुरग्यांक धरिनासतना जेवलोले ते दादले सुमार 5,000 आसले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ, तांणी खंयसरूच वेची गरज ना. मातयेव 14:16. भाग्यवंत जुआंव मारिया वियानी. आज ह्या गांवांत वचून घायाळ जाल्ले आनी पातकान रेवडोलोले ओतम्याक ताणें पवित्र कुमसाराच्या संस्कारा वरवीं पेकोवणी आनी तारोण दिलें. काळोखांत आसलोल्यांक एक उजवाडीत चोंद रिमतो जालो, कित्याक सुर्या जेजूचो उजवाड घेवन दुसऱ्यांक ताणें वाट दाखयली. एक बरो गुंवळी जेजूच्या काळजाचो तो जालो. आपले पोरजेक नांवान तो वळखतालो आनी तांचें दूख कोश्ट समजून घेतालो. पयल्या वाचपांत देवान इस्रायल पोरजेक ओरोण्यांत सोडूंक नात, पूण वेळा वेळा तांकां जेवण खाण मान्ना दिवन आपलो मोग मोयपास आनी बोगसोणूय दिलें. तरूय तीं देवाचेर गुणगुणटालीं, कित्याक आमकां हांगासर हाडल्यांत बरें जेवण खाण थंय आमकां मेळटालें असो शिणूय करतालीं. शुभ वर्तमानांत जेजू बरो गुंवळी सगळ्या आडकोळींक फुडो करून गरजेवंतांची काळजी घेता आनी तांकां जेवण खाण फावो करता. पवित्र सभेंत याज्ञिकान मोटवाशान आनी लौकिकांनी जेजूचेर नदर मारून ताच्या जिवितांतलीं तत्वां आनी ताणें दाखयली प्रिती मोगाची सेवा
आपणावंक गरजेची. बऱ्या गवळ्या सारकें जिवीत जातोलें जाल्यार आमी आमचें न्हय पूण पोरजेचें चिंतूंक गरज. दर आमी फुडारी जेजू गवळ्या भाशेन दुसऱ्यांच्या हुस्क्यान जियोन देवाच्या उतराची गोडसाण तांच्या काळजांनी वाडोवन मोग बोगसोणें भरवासो दिवन पोरजेक देवाशी लागीं हाडूंक वावरूंक जाय. जेजू भोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या ह्या संवसारांत आमी जियेतना कोश्टवतल्यांक भुकेलोल्यांक आनी गरजेवंतांक तांच्या आत्मीक आनी कुडीच्या गरजांनी पावूंक तांकां देवाशी परतून हाडूंक वावरूंक आमकां तुज्या काळजा सारकीं कर. आमेन. Thank you for joining today. If this helped you prepare for tomorrow's Mass, please like, share and subscribe to support this ministry. God bless you.